नमस्कार गोमंतक टीव्ही तुमकां सगळ्यांक मायमंगाचे उपकार सगळ्यांक बरी सकाळ आवडेत आणि हांव दिप्ती काकोडकर आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। कॅश फॉर जॉब प्रकरणात आता पूजा नायकाक दिवचल पुलिसांनी केली अटक। पूजाक 20,000 रुपया बॉन्ड आणि हेर अटींचेर फोंडे JMFC न्यायालयान दिलो सशर्त जामीन। मडगांवच्या कुणाल रायकाराचे अपहरण करपाचो यत्न केल्ल्या प्रकरणात आरोपींक सोदपाक मडगांव पुलिशेक अपयश। एक सप्तक जावन लेगीत पुलिशेन अजून घडणुकेचो लावंक ना छडो। हिंदू संघटनेन म्हापशेंतल्या बेकायदेशीर तूप कारखान्याचेर घालीत धाड। गायांचे कत्तल करून मांसाचो उपेग करतात तुपांक हिंदू संघटनेचो आरोप। ती वाघीण आनी तिचे पेटे म्हादय अभयारण्यांतल्यान न्ही जाल्यार गोंयां भायले राना खात्याचें स्पश्टीकरण। पर्यावरण अभ्यासक राजेंद्र केरकार म्हणटा वाघ संरक्षणा विशीं सरकार ना गंभीर। कुंकळ्या IDC फाटल्यान NIT कडल्यान प्रदूषण। NITचेर करची खर कारवाय थळाव्यांची मागणी। आणि सरकाराची डिपॉझिट रिफंड येवजण हो आनीक एक घोटाळो। आपाचो गोंय मुखेली अमित पालेकाराचो आरोप। आता खबरो विस्तारान। जॉब स्कॅम प्रकरणात पूजा नायकाक आता दिवचल पुलिशेन अटक केल्या। फोंडेच्या JMFC न्यायालयाकडल्यान जामीन मेळटकीच मंगळारा सांजे दिवचल पुलिशेन पूजा हिका ताब्यात घेतली। चौकशी केल्या उपरांत एका फसवणूक प्रकरणात तिका रितसर अटक केल्ल्याचें कळटा। गोयभर खवदळ घातिल्ल्या जॉब स्कॅम प्रकरणात आता वेगळेच मोडन मेळपाची शक्यताय आसा। ह्या प्रकरणातली मुखेल दुबावीत पूजा नायक हिची फोंडेच्या न्यायालयात जामिनाचेर सुटका करून तिका थाकाय मेळिल्ली आसतनाच आता दिवचल पुलिशेन पूजा नायक हिका एका प्रकरणात अटक केल्या। मंगळारा फोंडेच्या न्यायालयान पूजा नायक हिची जामिनाचेर सुटका केल्या। सुटका जातकीच दिवचल पुलिशेन पूजा नायक हिका ताब्यात घेवन दिवचल पुलीस स्टेशनाचेर हाडून तिका रितसर अटक केल्या। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण जॉब दिता अशें सांगून पूजा नायक हे बायलेन 2 लाख रुपयांची टोपी घातल्या अशी कागाळ एका तरणाट्यान दिवचल पुलिशेन दिल्ली आसा। हेच कागाळीची फाटभुंयेर दिवचल पुलिशेन पूजा नायक हिका अटक केल्ली आसा। ह्या प्रकरणात आनीक कोण घुसपाल्यात काय ना ते चौकशी केल्या उपरांत स्पश्ट जातले। मात जॉब स्कॅम प्रकरणाची पाळा दिवचले मेरेन पाविल्ल्याचे स्पश्ट जाता। आता पळोवचें पडटलें पूजा नायक चौकशे वेळार कितें म्हायती उघड करता ते। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत। म्हापशा केळ्यांचेर विषारी रसायन तापोवणची फवारणी करतना हजरत अली कारगुतली या बेळगांवच्या दादल्याक अन्न आणि वखदां प्रशासनान रंगी हात धरलो आणि केळ्यांचे नमुने जप्त केले। तशेंच 9 क्विंटल म्हाल नष्ट केला। दिवाळीच्या फाटभुंयेर अन्न आणि वखदां प्रशासनान ही कारवाय केल्ल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली। रेग्युलर सर्वेलन्स चेक यार्डान करीत आसता वन्स इन अ वीक, वन्स इन 15 डेज ह्या सायकलीक हितून येत आसता। आणि कंपेर केल्यार फाटल्या वर्सांनी जी प्रॅक्टीस आसलेली आता रिसंटली जे आसा खूब इम्प्रूवमेंट आयिल्लो आसा। बिकॉज मोस्ट ऑफ द वेंडर्स तांणी आपली भट्टी घातल्या आणि ट्रेडिशनल वे ऑफ रायपनिंग ते करता। पूण कांय अशे वेंडर्स आता 1-2 आसतात, जसो आयचो आमकां सापडलो तो आसिफ, ताणें एक नॉन अप्रूव्ड मेथड यूज करून रायपनिंग केला। स्प्रेइंग अ डायल्युटेड वर्जन ऑफ इथोफोन हो केमिकल घालून ताणें रायपनिंग केल्लो आसा। सो ड्युरींग द सर्वेलन्स चेक ऑफिसराक डावट आयलो आणि येवन चेक करून ताका ते केमिकल सापडले। सो अशें करून जो स्टॉक ताणें स्प्रे केल्लो तो आमी अटॅच करून विथ द हेल्प ऑफ म्हापसा म्युनिसिपालिटी तो डिस्ट्रॉय केला आणि ताका बूक केल्लो आसा। आणि फाटले फावटी अशी एक रफली अरावंड 1 year अगो अशीच एक गजाल घडलेली आलेली। हनीफ म्हणून एक वेंडर आसलेलो, तोय असोच लिक्वीड घालून स्प्रे करतालो, तो आमकां सापडलेलो आणि हाजेर कारवाई करून
सगळे आफ्टर ऑल द इन्व्हेस्टिगेशन आम्ही केस फायल केल्ली आसा आनी करंटली द केस इज इन JMFC कोर्ट. ताजें हियरींग चालू आसा. तुम्ही मालक या हेजे व्हेजिटेबल वेंडर्स फ्रूट वेंडर्साचे कितें जालें नेमकें हे कॅमिकल जे आसा ते कितें खंयच्यान तुमी हाडटा? आमी हाडूंक ना ते, कोणी हाडून दिल्ले ना. कोणी हाडून दिल्ले? सो कितें हाडून दितना सांगलात आसतलें बाबा कशें यूज करप, कितें तें कितें हानिकारक आसूं शकता अशें? ते काय खबर ना आमकां. आमी हे पयली फावट घातलेले. पयली फावट कोणी दिल्ले हाडून तुमकां? ते थंय बेळगांवच्यान. बेळगांवच्यान तुमी हाडलेले? हय. ओके. सो एक हानिकारक जी वस्तू आसा जी लोकांक तुमी विकता हाचो खंय तरी तुमी लोकांक मिसयूज जाल्ले भशेन दिसता अशें दिसना तुमकां? ते ताका लागूनच सगळे केळी भायर घातले. भायर घातल्या. FDA चे येयल्ले इन्स्पेक्शन करून आतां ते सीज केला. सगळे घातले. वजनमाप खात्यान राज्यांत धाड घालून लेबल नाशिल्ल्या वट्ट 650 सिगरेटींची बॉक्सां जप्त केली. दक्षिण गोंयांत 490 जाल्यार उत्तर गोंयांत सुमार 157 सिगरेटीची बॉक्सां जप्त केल्ल्याचे दक्षिण गोंय वजनमाप खात्याच्या अधिकाऱ्यान सांगलें. कंझ्युमर कंप्लेंट ह्या विकाक आम्ही इम्पोर्टेड सिगरेटाचो ट्रायल केल्लो. तेतून साऊथ गोवान आम्ही 2 केसी बुक केला. रफली अराउंड 490 पॅकेजीस ऑफ सिगरेट्स आम्ही सीज केल्ले आसा. सिमिलरली नॉर्थून सुद्धा 2 केसी बुक केल्ली आसा आणि 157 पॅकेजीस सीज केल्ले आसा. तुम्ही हे पॅकेजीस पळयत जाल्यार पॅकेजीसाचेर कांयच ना डिक्लेरेशन. नेम एंड कंप्लीट एड्रेस ऑफ इम्पोर्टर, month and year of import, MRP, customer care address आणि country of origin. हे सगळे सिगरेट पळयत जाल्यार हेंचेर कांयच ना. आणि हे आमचे हुक्का फ्लेवर म्हणटा ते हेजेर कस्टमर केअर एड्रेसच ना. ही बीन सिगरेट. ओके. कितली आता टोटल आहे कॉस्ट? कितल्याचो माल जप्त केला? कॉस्ट बेसिकली हेंचेर MRPच ना. MRP ना. सो बेसिकली आम्ही जज करतले कशें. चालू उरतली. ही आमची ड्रायव्ह चालूच आसतली. प्रत्येक म्हयन्याक आमी एक केसी करीत आसा इम्पोर्टेड फुड्साचेर बी. काल आमी एक केस बुक केल्ली आसा नावेली भितर. विदाउट डीलर लायसन्स आसतना तो रिक्षा मिटर विकतालो. तर आमी 8 रिक्षा मिटर सीज केल्ले आसा. 2 दिसां पयलीं वाघ आणि तिच्या पेटेंचो व्हिडिओ व्हायरल जाल्लो. हो व्हिडिओ खंय 3 वर्सां पयलींचो आणि महत्वाची गजाल म्हळ्यार ते वाघ गोंयच्या म्हादय अभयारण्यांतले न्ही. गोंयच्या राना खात्यान हे स्पश्टीकरण दिल्लें आसा. दुसरे वटेन सरकाराच्या कृतीचेर खर टिका करतना सरकाराक वाघांच्या संरक्षणाचे पडून गेल्ले ना असो आरोप पर्यावरण अभ्यासक राजेंद्र केरकारान केला. पळयात पुराय बातमी. म्हादय अभयारण्यात 5 पट्टेरी वाघ आसात. हे पट्टेरी वाघ कॅमेरा ट्रॅपात दिश्टी पडिल्ल्याचो एक व्हिडिओ व्हायरल जाल्लो. देखून गोंयच्या रानांनी वाघांचे अस्तित्व आसा असो दावो पर्यावरण अभ्यासक राजेंद्र केरकार हांणी केल्लो. मात आता राना खात्यान एक स्पश्टीकरण जारी करून हे वाघ गोंयचे न्ही जाल्यार गोंया भायले म्हूण सांगल्यात. तशेंच हो व्हिडिओ खंय 3 वर्सां पयलींचो आशिल्ल्याचे राना खात्याचे म्हणणे. दुसरे वटेन पर्यावरण अभ्यासक राजेंद्र केरकारान सरकाराचेर फोग काडटना सरकाराक वाघ संरक्षणाचे पडून गेल्ले ना म्हूण आरोप केला. ऐकात राजेंद्र केरकार कितें म्हणटा ते. आता जो गोवा सरकारान स्टेटमेंट काढला तो काय हांवें आयकूंक ना. पूण कशें आसता न्हू की हे म्हणूंकूच शकना कित्याक तेंच्यार कांयच त्या संदर्भातलो अभ्यासूय ना. आणि जर गेल्या म्हणजे एक 2 वर्साचे रिकॉर्ड पळयले कॅमेरा ट्रॅपाचे रिकॉर्ड जाल्यार ते तेंच्यांनी आमी जेन्ना RTIच्या अंडर म्हायती मागलेली आसा त्या वेळार तेंच्यांनी ना म्हणून सांगलेले आसा. आणि ती जे म्हणटा न्हू तेतून कांय तथ्य ना. हेच्या पयलीं आमच्या 2022 जेन्ना ती राष्ट्रीय व्याघ्र गणना जाली तेतून 5 वाघ आसा हे स्पश्ट जाल्लेले आसा. आणि एके वटेन गोवा सरकार ना म्हणून सांगता. म्हणजे कशें आसा की
त्यांचे संवर्धन आणि संरक्षण जावचे ह्या नदरेंतल्यान कांय प्रयत्न केल्ले ते दिसना. कारण आमी पळयले की नॅशनल टायगर कन्झर्वेशन ऑथॉरिटीन जी रिकमेंडेशनां केल्ली ती रिकमेंडेशनां तेंच्यांनी अजिबात ती करूंक ना. आता एकूच टायगर कन्झर्वेशन ऑथॉरिटी जी आसा न्हू, हय हय, त्या टायगर कन्झर्वेशन ऑथॉरिटीन भारताच्या येद्या व्हडल्या प्राधिकरणान गोवा सरकाराक काही सूचना केल्ल्यो. त्या सूचनांचे पालन करपाचे सौजन्य सुद्धा गोवा सरकारच्या वन खात्यान दाखोवंक ना. ओके. आणि जर ते म्हणटात आणि तेंच्यांनी आता वाघ म्हणटा ते वाघ केन्नाचे आसूं कितें आसूं, पूण ह्या क्षेत्रान वाघ जे आसा तेंच्या अस्तित्वाचे पुरावे जे आसा ते आमकां वेळोवेळी मेळाले आसा. बरोबर. हय. सो गोंय जशे बाकीच्या राज्यांनी आपल्या स्टेटीतल्या वाघां खातीर कायदो केला तसो कायदो हाडपाची गरज आसा तुमचें म्हणणें? हय, आमचें अशें आसा की आमी जे व्याघ्र राखीव क्षेत्र जे आसा ते व्याघ्र राखीव क्षेत्र जर गोंयांत जालें जाल्यार आमचे वाघ जे आसा ते सुरक्षीत उरताले. हेच्या पयलीं सरकार जे आसा त्या सरकाराच्या लक्षान आमी हाडून दिल्ले, वन खात्याच्या लक्षान हाडून दिल्ले की बाबा वाघ आसा, 4 वाघ आसा म्हणून. ह्याच सरकारान सांगलेले ना वाघ म्हणून आमकां. आणि जेन्ना 4 वाघ मारले तेन्ना मागीर ते सुद्धा तांकां खबर ना. ते सुद्धा आमच्या सारक्या मनशान व्हिडिओ करून ते सगळे त्यांच्या लक्षात हाडून दिवचे पडले. हांवेन फोन लायला डेप्युटी कन्झर्वेटर ऑफ फॉरेस्टाक, तांकां खबर नासली वाघ मारल्या म्हणून. ओके. जर ते काम करता न्हू थंय, हे आमचे गोवा सरकारचे वन खाते जर काम करता जाल्यार तांकां कित्याक खबर ना ह्या सगळ्या गजालीची? ओके. सो आता जे आसा कारण 4 वाघ मेले न्हू, मेल्या उपरांत सुद्धा तांकां खबर ना मेले म्हणून. आणि मागे तेंच्यांनी पंचनामा केल्लो आसा. तितून जे गुन्हेगार आसा तांकां सुद्धा धरूंक ना तेंच्यांनी, केस उबी जावंक ना. सो हो जो आता त्यांनी स्टेटमेंट केला किंवा हो जो त्यांनी प्रेस नोट काढल्या ती सामकी चुकीची आसा. हांव त्या प्रेस नोटाचेर काय उलयना. तेंच्यांनी प्रेस नोट काडू किंवा न काडू, पूण ते वाघाच्या संरक्षण करपाच्या कामान प्रामाणीक ना. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. कुंकळे आयडीसी फाटल्यान आतां एनआयटी कुंकळेचो वाठार प्रदूषित करता. एनआयटींतल्यान सिवरेजीचे घाणयारे उदक सोडिल्ल्यान सरभोंवतणचो वाठार दुशीत जाला. तशेंच ह्या घाणयाऱ्या उदकाक लागून रोगराय पातळपाची भिरांतूय न्हयकारूं येना. हे विशीं चवकशी करून एनआयटीचेर खर कारवायेची मागणी कुंकळेच्या थळाव्यांनी केल्या. आता म्हाका दूख भोगता सांगपाक, म्हाका जायती कंप्लेन पावले हिंगाची सरावंडींग लोकांनी की तेमचे वेस्ट मॅनेजमेंट आनी सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांट ते माल फंक्शन जाता, म्हळ्यार ते सारकी ते चलयनाय. हेजो रिजल्ट कितें जाता, फाटली म्हयन्यांनी कंप्लेन लागून कोल्ले लोकांनी कॅन्टिनांतली वेस्ट थिंगा ते न्हंयचेर व्हरून उडयताय न्हंय. आनीक आतां थिंग भितर तेमी आमगे आयडीसी आहा ते भाशेन फोंडार मारले आनी ते सॉल सिवरेज वॉटर ते फोंड्यां सोडटाय. सो सांगपा म्हळ्यार ही बरी एक वायट गोश्ट जावना. कित्याक आमगेले हिंगा कुंकळे 2 न्हंय स्टार्ट जाताय एनआयटी आहा थिंगा. आनी जेन्ना हे सिवरेज ट्रिटमेंट जायना आसलें उदक वेस्ट वॉटर ग्रावंडाक गेले म्हणटकीच ते न्हंयक वयतले. सेकंडली ही प्लेस आतां मॉस्किटो ब्रिडींग जाला. मॉस्किटो ब्रिडींग जावप म्हळ्यार आमकां सगळ्यांक खबर आहा थिंगा जायत भाशे दुयेंस जातले. ती दुयेंसां आमगेले सरावंडींग वॉर्डांकूय जावपा नाय. थिंग भितर स्टुडंट आहाय, तेमची सेफ्टी अँड सेक्युरिटी इज एट क्वेश्चन. सांगो म्हणल्यार तुका आमकां व्हडली दूख भोगता एनआयटीक. जेन्ना एनआयटी येत पळोवन आमचे सगळे कुंकळकार खुशाल जाले, हॅपी जाले. इतून हॅपी जाले कितें आमकां जॉब मेळटा म्हणून. चोवपाक गेल्यार आतां तिका एनआयटीक आमचे थंय कोण एक भुरगो ना. कित्याक आमगे भुरगो शिकलो नाय, ऑल ग्रॅज्युएशन करून बसून आहाय, जॉब ना, घराक बापाट बाता आवय बापूय कितें कोचे, काम ना, दोन ना, हुंय गेल्यार काम ना, बोलत्यांक कोण बताय. जाल्यार आतां तूं म्हाका सांग ती एनआयटी लुगार दिलोलो कोमिदादीन दिलोलो. कोमिदाद म्हणटकूच आमी समजलें आमगे भुरग्यांक पयलीं जॉब मेळटा म्हणून. पूण ना, जालो ना ते आतां, हे जालोले ना. हांव म्हणटा हेच्या मुखार कितें हे सगळें सकला पडलो आहा. कित्याक लागून कारण ते वयले गांठी बिटी हाडून बोलय गोंयकारांक जॉब दिलो ना. गोंय कुंकळकारां सोड दुसऱ्या जॉब दिवं जाता जायना. तोरी हाफ ना 25% पूण गोंयकारां जावपा जाय आहलें, बाकी 70% तुमी घे. सेकंडली म्हळ्यार तूं जर तेगे वचून मेदाल्टी भितर वचून चोय सेवक सगळे इतले मॅश चालू आहा. तेंगे प्लांट आहा, प्लांट आहा तो कित्याक दोना, तो आख्खे मॅश जावन आसा. तो दोनूय कडेन
उदक हांव त्या सेवक आहा त्या हे दोनी तळ्या वता कुंकोळ्याचे दोनी आहाय ते बांदाचे उदक वता जाल्यार हे कितें सरकाराची डेपॉझिट रिफंड येवजण हो आनीक एक घोटाळा आशिल्ल्याचो आरोप आपाचो गोंय मुखेली अमित पालेकरान केला. पळयात पुराय बातमी. डेपॉझिट रिफंड येवजण ही बाटल्या खातीर आसा. एका दऱ्यान दुकानांतल्यान तुम्ही उदकाची, तेलाची वा दुधाची बाटली घेतली जाल्यार ती विकत घेतना तुमकां ताचेर वेगळो डेपॉझिटूय फारीक करचें पडटलें. तशेंच त्या बाटलीचेर खंय तुमकां वेगळो GST फारीक करचो पडटलो अशें अमित पालेकर सांगता. उपरांत ही बॉटल घेवपी कंपनी ती परत दिवन तुमकां तें डेपॉझिट परत मेळटलें. सरकार हे खातीर एक कंपनी गोंयांत हाडटा आनी ही कंपनी 400 सुवातीचेर कलेक्शन सेंटर उबारतली. ते सुवातीचेर वचोन तुमची ती बाटली दिवन तुमचें डेपॉझिट परत घेवं येता. पूण ते बाटलीच्या डेपॉझिटा वेळार तो जो GST फारीक करतले तो तुमकां परत मेळटलो हाची गॅरंटी ना अशेंय तांचें म्हणणें. One of the biggest scams of Goa government, ते बी गार्बेजांतल्यान which is going to affect every Goan, प्रत्येक गोंयकाराक जे अफेक्ट करतले ते सरकारान कशे मागीलदारान भितर हाडला ते जर 12 ऑगस्टाचे गॅझेट पळयत जाल्यार दिसून येतले. 12 ऑगस्टाक एक नवो कायदो अस्तित्वात हाडटा अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन लॉ. इट इज कॉल्ड डेपॉझिट रिफंड स्कीम. आता सरकार या बाटलेचेर एक डेपॉझिट लायतलो. 5 ते 10 रुपया आसतले अशें आमकां म्हायती पडला, विच इज इक्वलंट टू ही जी उदकाची बाटली धरली. आता तुम्ही उदक काय सगळ्यात घरच्यान 2-2 लिटर घेवन येना, एक तरी बाटली घेवचीच पडटा. ही बाटली सरसकट 20 रुपयांक पडटा 1 लिटर. या प्रत्येक बाटलेचे डेपॉझिट सरकार लायतलो 5 रुपयाचे. म्हणजे नियरली एक आज आम्ही धरले 20 रुपया जाल्यार एक कितले पर्सेंट जाले 5% 20% नियरली 20-25% हाजेर डेपॉझिट लायतलो. वो एल्युमिनियमचो कॅन हाचेर 5 ते 10 रुपया डेपॉझिट लायतलो सरकार. कारण कितें अंडर दीस डेपॉझिट रिफंड स्कीम जाका तांणी ग्लॉसी एक पिक्चर तयार करून दाखयला की हातल्यान पोल्युशन जाता. आता हे डेपॉझिट तुमकां परत कशें मेळटले? हे डेपॉझिट जर तुमकां परत मेळपाक जाय जाल्यार खंयची कंपनी मागीर येवया जाल्यार एक पर्टिक्युलर कंपनीक आज ते अपॉइंट करपाचे आसा. ते एक 300-400 कलेक्शन पॉइंट्स दवरतले. थंय व्हरून तुवें ही बाटली परत दिवंक जाय. ही बाटली परत दिल्या उपरांत तुजे 5 ते 10 रुपया तुका परत येतले. पण या बाटलेचेर हांव GST भरता, या कॅनाचेर हांव GST भरता, या उदकाच्या बाटलेचेर हांव GST भरता. तो GST जेन्ना तुवें हाजेर 5,000 रुपया एड जातले ते 5,000 रुपया ते GST ताजेरूय GST आसतलो, तो म्हाका रिफंड मेळपाचो ना. मागीर ही जी बाटली आसा ती जर हांव करूंक शकलो ना जाल्यार सरकार 5 ते 10 रुपया will be richer up to 20%, 10% it may be. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. राज्य पावण्यावेले पत्रकारिता पुरस्कार मंगळारा जाहीर झाले. गोमंतकाचे संपादक संचालक राजू नाईक हांका उत्कृष्ट संपादक पुरस्कार जाहीर झाला. समता आणि बंधुतेची जिवंत प्रतीके या संपादकीय लिखाणा खातीर तांकां हो पुरस्कार फावो जाला. राज्य पावण्यावेले पत्रकारिता पुरस्कार मंगळारा जाहीर झाले. गोमंतकाचे संपादक संचालक राजू नाईक हांका उत्कृष्ट संपादक पुरस्कार जाहीर झाला. समता आणि बंधुतेची जिवंत प्रतीके या संपादकीय लिखाणा खातीर तांकां हो पुरस्कार फावो जाला. काणकोणच्या पाटणे दर्याचेर बेकायदेशीरपणान उबारिल्ली बांदकामां काणकोण पालिकेन मातये भरण करपाक सुरवात केल्या. सुमार 50 बेकायदेशीर बांदकामांचेर बुलडोजर घुवणायतले. सध्या काणकोण नगरपालिकेन ही बेकायदेशीर बांदकामां मोडपाक सुरवात केल्या आणि ते फाल्यां मेरेन पुराय जातले अशें काणकोण पालिकेन म्हायती दिल्या. काणकोण म्युन्सिपालिटीन एक पाटणे बिचाचेर मोठें डेमोलिशन ड्रायव्ह स्टार्ट केल्लें आसा आज, आनी हें डेमोलिशन 2 दीस चलतलें अशें आमकां म्युन्सिपालिटी कडल्यान कळटा.
जी माहिती मेळ्ळा ती अशी की थॉमस पेरेरा ह्या ओनराचोच एक रिलेटीव फॅमिली मेंबर तेणें जे 2022 केस घातलेली त्या उपरांत काणकोण म्युन्सिपालिटी एक केस चल्ली आनी काणकोण म्युन्सिपालिटी अशें डिसिजन जालें की हें इलिगल आसा डेमोलिशन करपाचें आयज आनी फाल्यां हे 2 दीस हें डेमोलिशन चलतलें सुमार 40 रूम आसा हांगा ते मोडपाचें काम चालू आसा 40 रुमां बरोबर आनी 10 ते 12 अन्य स्ट्रक्चर आसा बारीक मोठे टोटल 50 ते 52 टोटल स्ट्रक्चर मोडपाचें काम हांगा चलता. दिवचलच्या बोड्डे वाठारात 3 दिसां झाडांचेर अडकून पडिल्ल्या माजराची निमणे सुखरूप सुटका जाली. मंगळारा उजो पालोवपी दळान ह्या माजराची सुटका करून ताका जीवदान दिलें. दिवचल शारांतल्या बोड्डे वाठारांत आशिल्ले श्री शांतादुर्गा हायर सेकंडरी कुशीक आशिल्ल्या एका व्हडल्या झाडाचेर फाटल्या 3 दिसांच्यान एक माजर अडकून पडिल्लें. सादारण 20 मिटर हायटीचेर हे माजर अडकून आशिल्लें. कांय जाणांनी झाडाचेर चडून ह्या माजराची सुटका करपाचो यत्न केलो मात माजर काय हाताक लागनाशिल्लें. निमाणें मंगळारा सकाळीं हे विशीं दिवचलच्या उजो पालोवपी दळाक कळयलें. उपरांत उजो पालोवपी दळाची टीम घडणूक थळार आयली आनी तांच्यांनी ह्या माजराची सुखरूप सुटका केली. उदकाचो प्रेशर मारले उपरांत माजरान उडी मारली आनी तें माजर थंयसरल्यान गायब जालें. गोमंतक टीव्ही खातीर हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. आसगांव रस्त्याचे दुरुस्तीचे काम रोखडेच हातान घेतले अशें शिवोलची आमदार डिलायला लोबोन स्पश्ट केलां. अंडरग्राउंड केबलिंग आनी उदका पायपलायनीच्या प्रकल्पाचें काम पुराय जाले उपरांतूच रस्त्याच्या कामाक हात घालतले तेन्ना थळाव्यांनी मातशे पाशयेस काडचे अशी मागणी आमदार डिलायला लोब हांणी केल्या. सोरो जंक्शन अप टू डीएमसी थंयसर एक सायडीन अंडरग्राउंड केबलिंग गेल्ले हा आनी एक सायडीन गेल्ले हा आमचे 5.6 MLD वॉटर ट्रिटमेंटाचो हे पायपलायन ते रस्ते केदे हा तुमकां खबर हा. सो हे इन्फ्रास्ट्रक्चर येवपाची गरजूच आहा. ते जायना जाल्यार येता ते इलेक्शनाक आमी तुमच्या घरांनी येतली तेन्ना तुमी आमकां नो ओपन करून दाखयतली मॅडम उदकूच ना म्हणून आनी तुमच्यो फ्रिजो पासून चलचो ना एट द रेट ऑफ वॉट द कन्स्ट्रक्शन्स आर कमिंग अप इन आसगांव एंड इन एंटायर शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सी. सो हो इन्फ्रास्ट्रक्चर सरकार तुमकां दिता. एक सायडीन उदकाची पायपलायन गेल्या एक सायडीन अंडरग्राउंड केबलिंग केला आनी एक पावस तरी वसोंकूच जाय आसलो तो रस्तो भोसपाक ना जाल्यार हॉटमिक्स केल्लो तेन्ना जाल्यार तो रस्तो पावसान भोसता आसलो आनी तुमीच म्हणटा आसले क्रॅक येयल्यात म्हणून. सो हांव तुमकां सगळ्या आसगांवच्या लोकांक स्पेशली कोऑपरेट विथ अस टील फॉर सम टायम टील द हॉटमिक्स मशीन प्लांट ओपन्स. जीटीडीसी आनी गोंय पर्यटन खात्यान गोंयचे सगळे वेवसाय सोपयल्यात असो आरोप बस आनी संघटनेचो अध्यक्ष सुदीप तामणकर हांणी केला. सावड्डेचो आमदार गणेश गांवकार आनी मुख्यमंत्र्यान थळाव्यांच्यो समस्या समजून घेवन त्यो सोडोवच्यो अशी मागणी सुदीप तामणकर हांणी केल्या.
मडगावचो बिझनेसमॅन कुणाल रायकारांचे अपहरण करपाचो यत्न केल्ल्या प्रकरणात आरोपींक सोदपाक मडगाव पुलिशेक अपयश आयला. फाटल्या बुधवारा ही घडणूक घडिल्ली, मात आता एक सप्तक जावन गेलो तरी आरोपींचो सोद लागूंक ना. अजूनही ह्या प्रकरणाचो मडगाव पुलीस तपास करतात. बराक मडगावचो बिझनेसमॅन कुणाल रायकर हाका 3 जाणांनी पिस्तूल दाखोवन धमकावपाचो यत्न केल्लो. सकाळ फुडें घडिल्ल्या ह्या प्रकाराक लागून गोंयभर बोवाळ पडिल्लो. कुणाल रायकर आपल्या भुरग्यांक फाटल्या बुधवारा सकाळी स्कुलात सोडून घरा वतालो. तेन्ना वाटेर 3 अनवळखी मनशांनी ताची गाडी आडायल्ली. दुबावितांनी रायकराक पिस्तूल दाखोवन ताका धमकावन ताचें अपहरण करपाचो यत्न केल्लो. पूण ताचे मदीं झगडी जाल्ल्यान थळावे लोक थंय रोखडे एकठांय जाल्ल्यान त्या तिगूय दुबावितांनी थंयच्यान पळ काडिल्लो. तेन्नाच्यान पुलीस त्या तिगूय दुबावितांच्या मागार आशिल्ले. मात हे घडणुकेक आता एक सप्तक जायत आयलो तरी अजून मेरेन कुणाल रायकराचे अपहरण करपाचे यत्न केल्ल्या दुबावितांक धरपाक मडगाव पुलिशेक येस येवंक ना. गेल्ल्या शुक्रारा म्हणजे 23 ऑक्टोबराक सकाळी फुडें 7:45 सुमार आख्या पांडवकोपेल हांगा एक थरार नाट्य घडलें. म्हणजे एक असफल प्रयत्न जालो किडनॅपिंगाचो. 3 जाण जे मनीस आयले आनी तांणी मडगांवचे एक बिझनेसमॅन कुणाल रायकर ताका गन पॉयंटाचेर किडनॅप करपाचो प्रयत्न केलो. ताजे गन जे मॅगझीन आशिल्ले ते पडले आनी तांणी थंयच्यान मागीर लोकांनी बोवाळ करपी पळ काडलो. पूण ताजे नंतर मडगांव पुलीस थंय पावले, तांणी पंचनामा सुरू केलो. पूण आज एक आठवडो जाता मडगांव पुलिसाक फेलियर आयिल्लें आसा. म्हणजे तांकां ह्या किडनॅपराक सोदपाक म्हणजे अपयश आयिल्लें आसा. आनीक अजून पर्यंत तांकां ती गाडी खंयची जी वापरिल्ली मारुती ओमनी व्हायट कलर ती बी सोदपाक अपयश आयिल्लें आसा. ताजे नंतर मडगांव पुलीस कुणाल रायकरान सांगलें की रुबेन वेर्णेकार हाजे कडल्यान आपल्याक थ्रेट आसपाक शकता आनी मडगांव पुलिसान रुबेन वेर्णेकार हाका आपयलो. ताजी चवकशी केली. ताजे नंतर तो एंटिसिपेटरी बेलीक गेलो. एंटिसिपेटरी बेल भायर पडली. ताकाय धरपाक अजून पर्यंत शकले ना. मेन म्हणजे आज रुबेन वेर्णेकारान 10:30 सुमार प्रेस कॉन्फरन्स दवरली आसा. पूण रुबेन वेर्णेकारान जे पुलिसांनी अपोज केल्लो ताजी बेलीक आनी ताजी कोर्टान ताजी बेली भायर मारिल्ली. ताजे नंतर रुबेन वेर्णेकाराक आज पर्यंत धरपाक शकलो ना. आतां असो प्रश्न येता की हाजे पयलीं एक मडगांव पुलिसांत प्रकरण जाल्लें आसा. तें म्हणजे मडगांव म्युनिसिपालिटीचो एक क्लार्क योगेश शेटकर आनी हाणें मडगांव म्युनिसिपालिटीचे 17 लाख घेवन हो गायब जाल्लो आसा. आनी फाटले 4 म्हयने मडगांव पुलीस ताका सोदतात. मडगांव पुलिसांक 4 म्हयने जाले योगेश शेटकर म्हणटा तो मेळना. आनी आतां अशें दिसून येता की योगेश शेटकरा भशेन हेंय जे कुणाल रायकराचें जें प्रकरण आसा किडनॅपिंगाचें तेंय बी तशेंच जातलें काय म्हूण प्रश्न पडटा. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव तोंडमुलकरकार. हांगाच सोंपता हांव दिप्ती तुमची रजा घेता. आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.